प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो खास मनीस बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शहाचो पुतूच शेल कंपनीचेर एक्सपोज जाला। मोदीक खबर नासतना ही गजाल जावंकूच शकना। आता जय शहाची शेल कंपनी बंद करतलो काय कितें, तशेंच बीजेपीचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांक तांचे फामिलींतल्यो शेल कंपन्यो पब्लीक करूंक लायतलो काय कितें म्हूण काँग्रेसीचो प्रस्न। एआयसीसीची प्रियांका चतुर्वेदी बीजेपी एक्सपोजे मोहिमेचेर गोंयांत पावली। I'm going to discuss the Jai Amit Shah model of development, which within the 3 years of Mr. Modi's government has managed to give that particular person, his company, a 16 lakh% rise in his income. अब इसको अच्छे दिन नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे आप? Try and get a loan of 5 lakh from any of these banks. A cooperative bank which is associated with Nirma comes and offers them a loan, gives them a loan. KIFS, which is co-owned by some people close to Mr. Amit Shah, which they have now tried to explain that they have been helping each other out and they've been the share brokers, etc., has given them an unsecured loan of 15.78 crores, which does not even find mention in Mr. Jai Amit Shah's company, which is Temple Enterprises. So they get funds from all foreign entities to the tune of 51 crores in 1 year. So we would want to know what was the nature of transactions, what was the nature of business with these foreign entities, what were the countries where he was running his business. And more importantly, when a company whose revenues were to the tune of 50,000 in the preceding year suddenly receives foreign payments of funds to the tune of 51 crores, and yet we do not have ED, IT, CBI after him. In the interest of the nation, in the interest of you, me, and everyone out there, if they cannot launch this investigation and tell us how the 16 lakh percentage of increase has happened, then perhaps they should allow all of us to enjoy the same benefits of Achhe Din that Mr. Jai Amit Shah is enjoying today. गोंयकार आर्मी ऑफिसर अमित परबाक लष्करांत कर्नल म्हूण प्रमोशन मेळ्ळां। 17 वर्सांचे लष्करी कारकिर्दींत 4 प्रमोशनां जोडलीं। पाकिस्तानी घुसखोर दहशतवाद्यांचे एनकाउंटर करून तांकां जन्नत दाखोवपी लेफ्टनंट कर्नलाक सेना मेडलाचो भोवमान आनी कर्नलाचें पोजिसांव जाहीर जालां। राजपूत रेजिमेंटाचो गोंयकार ऑफिसर सध्या मणिपुरांत पोस्टेड आसा। ताका आतां सिक्किमांत कमांडिंग ऑफिसर म्हूण धाडटले। गोंयकार आनी आर्मी हे समीकरण सामके कमी, मात दिवचलचो गोंयचो आर्मी ऑफिसर आर्मीत गोंयचें नांव वयर काडटा। 2001त आर्मी जॉयन जाल्लो अमित परब 17 वर्सांत 4थें प्रमोशन घेवन कर्नल जाता। अमिताचो आवय बापूय हे विशीं प्रुडंटा कडेन उलयलो। हो आमकां मोठो अभिमान, म्हणजे आमचो गोंयचो कोटेरी भुरगो हे जालो म्हणून म्हजोच आनी आमचो गोंयचो। हे गणेश चतुर्थी आसली, तिसरे दीस दिल्ली एकटोच गेला। हांगासर रेल्वेन दिल्लीक एकटो गेला आनी तेजे सिलेक्शन आनी देव ताका पावलो आनी ताचें सिलेक्शन जालें। म्हणजे सारको 22व्या वर्सार 2001त तो जॉयन जालो आनी 17 वर्सांत ह्या तेणी 4 प्रमोशनां सद्दां घेतली। लेफ्टनंट जालो पयलो, मागीर कॅप्टन, मागीर मेजर, आनी आतां लेफ्टनंट कर्नल जाल्लो, आतां कर्नल जालो। मूळ गांव आमचो पेडण्या वजळी, मुळगांव आनी आतां आमी स्थायी जाले मुळगांव। पण कोणी आमचे फॅमिलीन सुद्दां विरोध केलो, एकटोच चेडो आनी कितें ते आर्मीन धाडटात मिलिटरी, पण आमी ताका विरोध करना। पण ताका ती मागीर गोडी जाली, एनसीसीन वचूंकशी न्ही, ताका ती गोडी सारकी लागली। पण ताका कित्याक तूं एकटो धाडटा, पण ताणें म्हाका पयलींच सांगलें, मम्मी तूं कांयच उलोवची ना, लोक तुका कितें कितें सांगतले पण तूं उलोवच नाका म्हणून। पण आमी ताका कांयच उलोवंक ना, तुज्या मनाची इच्छा तूं पूर्ण कर म्हणून ताका धाडलो। ड्युटेर आसतना आतंकवाद्यांकडेन कितलेशेच एनकाउंटर,
एके घडणुकेचे लेफ्टनंट कर्नल अमित परबाचे आवयन वर्णन केले. श्रीनगराक ते कोण तरी भितर आसले तांकां कळ्ळें भितर 3 जाण लिपून रावल्या म्हणून. तो भितर रावून हेंच्यांनी वयर घराचेर चडले आनी तेणी तांकां पिस्तूल मारले न्ही ते गोळीबार केलो तेन्ना तेंचे ती हांगाच्यान ताका झाडून गेली हाताक लागली ताका आनी तेणें आमकां मागीर टीव्हीचेर दाखयल्लें न्ही. मागीर तेणें आमकां बेगीन फोन केलो तुमी भितली आपल्याक कांय जावना म्हणून. आनी पण ताका गोळी लागलेली तेन्ना पण आमकां तेणें दाखोवन दिवना. मागीर तेजी ते हांगासरली जागेचो हें काडून ताका हांगा घातला आतां. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊ एक ब्रेक.